लांब खाडाचो एक मनीस गाय. देव मनीस न्हय. देव एक उस्तुरी वो बायल मनीस लेगून न्हय. देव फकत एक आत्मा. फकत पोट जा उत्पन्न करचे पासत लिंगाची दादलो आनी बायल म्हूण वेगळावप जाय पडटा आनी आपली मनशा जात राखचे खातीर हाची गरज आसा. देवाक हाची गरज ना. तो सासनीक आनी सादो. ताच्यान दादलेपण आनी स्त्रीपणाची परिपूर्णताय आमकां मेळटा. हें तर्का प्रमाणें सारकें आनी खरें लेगून. तशें तर जेजून आमकां आमच्या बापा म्हणूंक कित्याक शिकयलें? धार्मीक अभ्यासाचेर मातशी नदर घाल्यार आमकां हें स्पश्ट जाता. दर एके संस्कृतायेंत देव आसले आनी तांकां वेगवेगळीं नांवां आसलीं तरी तांचे मदें जायतें सारकेंपण आसलें. स्त्री देवी, चड करून आवय देवी, पिकाळपणाची खुणा जावन आसल्यो जाचो संबंद भुंय आसलो. हें करप योग्य कारण भुंय पिकाळ आसता. तांत्रीक उतरावळी प्रमाणें स्त्री देवींच्या ह्या गुणाक अंतर्गतपण म्हणटाले. ह्यो देवी भौतीक संवसारांत मिसळ जाताल्यो. दादले दैवत ह्या संवसारांत थावन मातश्यो वेगळ्यो आसल्यो. हांकां श्रेश्ठपण उतर वापरताले. हें चिंतप दादलेपण आनी स्त्रीपण म्हणलेले विचाराक संबंदीत आसलें. दादलेपण आनी स्त्रीपण मनशाच्या मुळाव्या अनुभवाचें एक खाशेलेपण. हातूंतल्यान ताच्या विचाराक आकार आनी रूप मेळटा. हें आमकां साबार भासांनी दिसता. देखून आमी कांय वस्तू दादल्याशी संबंदीत आनी हेर वस्तू आनी गूण अस्तुऱ्यांक संबंदीत म्हूण लेखता. जेन्ना जेजू आमकां देवाक बाप म्हूण उलो मारूंक शिकयता हाका कारण देव दादलो वो तो आवय जावंक शकना म्हूण न्हय. बापूयपणाची कल्पना आमकां देवाचे श्रेश्ठपणाचो गूण समजूंक आदार दिता. म्हणजे तो ह्या संवसाराच्यान वेगळो. देखून दादलेपण आनी स्त्रीपण म्हणलेले हे विचार ज्यो आमच्या भितर रोगून आसात त्यो देवा विशीं वापरतना आमच्यान बदलूंक जायनात. शेकी ह्या संवसारा परस श्रेश्ठ आसलोल्या देवा परस आनी पिर्तुमेंत आनी जगांत आसलोल्या देवी मदें भरपूर फरक आसा. थोडक्यान सांगचें जाल्यार देव दादलोय न्हय अस्तुरीय न्हय पूण फकत आत्मो. आनी जरी आमच्या उतरां वरवीं दैवीक तोतां समजूंक जायनात असलीं विवरणां कसल्याय एका नेमाक धरून नात. देखून देवाक आमचो बाप म्हूण आमी उलो मारल्यार अदीक बरें. आनी जर तूं कारण सोदताय जाल्यार जेजून खुद्द आमकां अशें शिकयलां.